Another multiple choice question for class 10 from the unit pair of linear equation. So here given, if x equal to 7 and y equal to 3 is the solution of the equation ax plus by equal to 18 and bx plus ay equal to 12, then the value of a plus b. So तुमका हांगासर पयास दोन इक्वेशन दिल्या आणि ह्या इक्वेशनान तुमका जे कोइफिशियंट हा एक्स व्हेरिएबल आणि वाय व्हेरिएबलाकडे ते तुमका इन अल्फाबेट फॉर्मान दिल्या. ओके, सो हांगासर तुमका नंबर फॉर्मान दिवना. सो हांगासर तुमका फाइंड करपाक जाय ए प्लस बी, जेचे कोइफिशियंट कितले हे तुमका फाइंड करपाक जाय आणि हांगासर एक्साची आणि वायाची व्हॅल्यू दिल्या. सो फर्स्ट तुम्ही ते एक इक्वेशन पयली हे बरोवन काढाच आणि जे कितें व्हॅल्यू दिल्या ते पुट कराच. सो हांगासर ए एक्साची व्हॅल्यू तुमका दिल्या 7 प्लस बी वायाची व्हॅल्यू दिल्या 3 इक्वल टू 18. ओके, सो 7 इंटू ए 7a plus b into 3 3b. like this you have to write. okay, so हे तुमचे झाले इक्वेशन 1. okay, so first इक्वेशन रेडी कराच. मागीर दुसरे इक्वेशन हांगासर बरयला. हांगासर तुम्ही b एक्साची व्हॅल्यू कितली 7 प्लस वायची व्हॅल्यू 3 इक्वल टू 12. सो 7 इंटू b 7b प्लस a इंटू 3 3a इक्वल टू 12. ओके, सो हे इक्वेशन 2. पण हांगासर पळयात फर्स्ट इक्वेशन जे आहा तुमचे कितें आसा 7a प्लस 3b इक्वल टू 18. पण हे इक्वेशन आहा फर्स्ट कितें आसा b, सेकंड कितें आसा a. सो तुमी हांगासर पयली कितें कराच तो 3a बरयाच. ओके, मागीर प्लस 7b साइन काय ना म्हटल्यार तुजी प्लस येतली इक्वल टू 12. सो हांगासर नेक्स्ट तुमकां कितें फाइंड करूंक जाय a प्लस b. सो 7a प्लस 3a हाउ मच 10a प्लस 3 प्लस 7 10b 18 प्लस 12 30. ओके, सो तुम्ही हांगासर तिनूय टर्म्स a आणि b कडे जो नंबर आसा तितून डिवाइड करपाक जाय. ओके, सो तिनूय टर्म्साक डिवाइड बाय 30. सो हे कॅन्सल जालें, कितें आन्सर येयलो a प्लस 10 कॅन्सल जालो b आणि हांगासर 10 कितले येता 3 चा. सो a प्लस b इक्वल टू 3. सो C is your correct option. सो व्हिडिओ लाईक झालो जाल्यार लाईक आणि शेअर करायचं. थँक्यू.